the BDO's office, there is a director's office. If there was a criminal thing that was said by the secretary, he could have very well gone to the police and complained. We are not against the democratic processes. We are also government servants and we are there to serve the people. But what happens is that there is n number of pressure that is there on the secretary. Unnecessarily the name of the secretaries is being tarnished. What I am saying is that there will be somebody who has done a mistake. You cannot generalize it for everybody. And Oshaimbai Korov, it should have been condemned in the strongest words. Even the criminal has to get a fair trial. पण अशें न्हू की पयलोच ताका मारलो आनी मागीर तो तेजो गुन्यांव जाता, वी विल कंडेम इट. The secretary is wrong and if it is proved that we will all condemn it. We will all condemn the secretary's conduct. But अशें न्हू की पयलोच ताका येयलो आनी मारलो, that means that justice is not there. फाल्यां आमचेरय जावं शकता, फाल्यां ही मेसेज सगळ्या गांवांत पावपाक जाय. आनी अशें दिसता की सेक्रेटरीन कोण ना अशें दिसता, आमचे बरोबर कोणूच ना अशें दिसता आमकां. म्हणून आमकां सगळें आतां आमची युनिटी आमकां दाखोवची पडली की आमी आसात म्हणून. आनी आमच्या सेक्रेटरी भावाचेर जो कितें असोल्ट जाला ताका आमी स्पेशल हें सांगपाक गेलो आमी तुज्या बरोबर आसात म्हणून. Madam, now we want an assurance that this type of incident we will not tolerate it, but from your side we want an assurance that this type of incident for anybody, any staff, will not be repeated, and if it is repeated we will not tolerate it. But we want assurance from your side that this is not only in BDO office fair name, this is on all offices of law. आता आम्ही BDO कडे आसा, so no, that is correct. It is in all offices. Every staff should be secure. जमलेले तुम्ही आणि किती विषय काल जो विषय झाला त्याच्या संदर्भात असा काय की कित्या खातीर आयले? आम्ही जो काल विषय झाला ताच्या संदर्भानच मेळपाक आयिल्ले. एक आमच्या सेक्रेटरीचे पंचायत सेक्रेटरीचेर असॉल्ट जाला काल, जो ऑफिशियल ड्युटी परफॉर्म करपाक येयल्लो. RTI ताका अपील आशिल्लें. तेन्ना अपिलाक जेन्ना तो आयलो तेन्ना हांगा BDO नाशिल्ली, त्या खातीर मातसो डिले जालो. ताजे भितर ताणें जे कोण अपेलंट आशिल्ले ताणें सेक्रेटरी कडेन कितें तरी उज्जत घातली. ते घालतकीर हो इन्सिडंट हें जालो तो BDO ऑफिसान जाला. आनी गरज नासतना सेक्रेटरी विलेज पंचायत सेक्रेटरी सचिन दावस्कराचेर एसॉल्ट जाला, तेजे आमी कंडेम करता. आनी जेन्ना काल एक ऑफिसरान थंय BDO ऑफिसान ताणें स्टेटमेंट केलें की आमी कांय पळोवना आनी हें करूना म्हणून, विच इज नॉट करेक्ट. जेन्ना एक कोण अपेलंट येता तेन्ना तूं सेक्रेटरीक वळखता आनी अपेलंट कोण आसा तांकां वळखना, तांकां वळखोपाक जाय न्ही. जो दोन पार्टी आसता न्ही, दोन पार्टी आसा तांकां जजमेंट दोगांयचें आयकून घेता. तो म्हणटा आपल्याक तें खबर नाशिल्लें, विच इज एब्सोल्युटली रॉंग. आनी तेणें तेजो जो पळय कंडेम्ड आसा, जो कोण ऑफिसर थंय आशिल्लो, तेजे आमी पयलीं निशेध करता. हल्ल्याचो निशेध करताच, ताजे बरोबर ताजोय निशेध करता. कित्याक ताणें पळोवना म्हणलें तें सामकें चुकीचें आसा. जर आमी चुकीचें उलयता जाल्यार ताणें बी स्टेटमेंट दिवन आमकां करेक्ट करचें कितें आसा तें. हय. आनी दुसरें कशें आसा, आज जे पळय आमी आयल्या ते आमी BDOक मेमोरंडम दिला की हाजें फेर इन्वेस्टिगेशन तुमचे कडल्यान एविडन्स सारको वचपाक जाय, पुलिसेन फेर इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. आनी ज्या गव्हर्मेंटाचेर असॉल्ट जाला ताका गव्हर्मेंट कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाचेर जो हल्लो जाता ताका जो पनिशमेंट आसा तो कायद्यान ताका पनिशमेंट जावपाक जाय, जेणे कोणें हल्लो केला ताचेर. ऑल गोवा विलेज पंचायत सेक्रेटरीज असोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी. आज आमी प्रामुख्यान हांगा आयिल्ले. म्हजो भाव जाचो तुमी पळयता ताचो हात ज्या प्रमाणे ब्रुटल असॉल्ट म्हणटा हांव ताका, जो ब्रुटल असॉल्ट आनी सगळ्यांच्या समक्ष जाला. दुख्ख इतकें जाता की सगळ्यांच्या समक्ष जाला, पूण कितें जाता की जी डिग्निटी आज ताज्या डिग्निटीचेर जे चॅप पडला, ताजेर जे डेंट पडला, तेजें कितें. आज फाल्यां एका नेठान मान धरून जेन्ना सेक्रेटरी काम करता, लोक कितेंय म्हणू, मिडियाय कितें म्हणू, लोक कितेंय म्हणू, आमचें रेप्युटेशन कितें आसूं, पूण आमी कितें काम करता हें आमकां खबर आसा. आनी जेन्युअनली जे पंचायतीन येता तांकांय खबर आसा. एक्सेप्शन प्रत्येक गोश्टीन आसता, पूण असल्यो गजाली खंयच जावच्यो न्ही. ताज्या रेप्युटेशनाचेर जे डेंट पडला ताका सुदींग इफेक्ट कितें जावपाचो. जर तर आमच्या कोणी तरी सिनियर लेवलाच्या ऑफिसरांनी, इवन BDO सुद्दां, जाल्यार तांच्यांनी तर ह्या इन्सिडेंटाची निंदा केल्ली जाल्यार आमकां तें खूब बरें दिसपाचें आनी ताकाय बरें दिसपाचें. पूण खंयच्याच स्तरा वयल्यान ह्या इन्सिडंटाची निंदा जाली ना, हाजी आमकां भरपूर खंत आसा आनी खूब दुख्खूय आसा. आनी असले इन्सिडंट जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां, असले इन्सिडंट खंयच जावचे न्ही. सेक्रेटरी भरपूर इन्सिडंट हाज्या पयलीं जाला, पूण असोसिएशनाच्या बॅनरा खाली आमी ह्यो आतां हाज्या फुडें तर जावना, इनफ इज इनफ. हाज्या फुडें असल्यो कसल्योच गजाली खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंट, स्पेशली सेक्रेटरीच्या जर आनी पंचायत स्टाफ आमचे जे डिपार्टमेंट आसा ताज्या बरोबर जर असल्यो जर इन्सिडंट जाय ताज्या फुडें, जाल्यार आमी ते कशेंच खपोवन घेवपाचें ना. आनी हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता की जे कोण कल्प्रीट आसा हातर तांचेर
चडांतली चड आनी कडकांतली कडक ख्यास्त तांकां जावची. देर आर लॉट ऑफ लेडीज एकटी आसता पंचायतीन. आतां आयज तुमकां सांगता हांव केप्या सारक्या म्हालांतल्यान हांगासर लोक आयल्या पेडण्या सांग्या केप्या ग्रामसभा जर आमी जर पयली आतां पर्यंत जाल्यार सगळे जे लेडीज जे आसात पळय तांचेर लोक सामके खुर्चे घेवन धांवता आसा सुद्दां आमी पळयता. खूब वायट दिसता. आनी खरेंच सेक्रेटरी जे इतले सहन घेवन मारपाक वयता किंवा कितें मारता ती गोष्टी त्याच्या पेक्षा जेन्ना लेडीज ग्रामसभा घेतात तेन्ना जे ग्रामसभेक शब्द वापरतात जे लेडीजाच्या मुखार वापरूंक जायना तांकां अशा सुद्दां सिच्युएशनाक सामोरे वयचें पडटा. एका अस्तरेक वायट शब्द जेन्ना जाता पळय न्ही ग्रामसभेक ते तिका आयकोचें पडटा. हें कितें बरोबर सारकें. आनी आज पर्यंत हे कोणूच हेजेर जस्टीस दिवपाक जालो ना. ग्रामसभेक आज पर्यंत जे प्रॉब्लेम जाता ते सेक्रेटरीकच फेस करचे पडटा. एक ग्रामसभा येवप म्हणजे कोंकणीन एक म्हणा दसऱ्या पयलीं कोंब्याक विचारलें बाबा फुडल्या दसऱ्याक कितें करपाचें पयलीं दसरो जावनी मागीर तुका सांगता म्हणटा तशी. म्हाका जर कोणें कितें म्हणजे पयलीं ग्रामसभा आमची जावनी मागीर सांगता तुका कितें तें आमी उरतले काय ना तेंच खबर ना अशी परिस्थिती सद्या ग्रामसभेनी जाल्या. जर तर एक खंयचो तरी दिल्ली किंवा आउटसाइड द स्टेट येता आनी एका सेक्रेटरीक 2% का सचिव 2% का शब्द ऐकात 2% का सचिव मेरा एनओसी कैसे रोक सकता है. तुम रुको 2 महीने के अंदर तुमको सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ. यही शब्द इतले काल तेंच्यांनी पुलिशेन कितें सांगला पळय खबर आसा. वो तुम बाहर आओ मैं दिखाता हूँ क्या है करके इसको ठोक देंगे. ही भाषा हे शब्द हांव मुद्दाम जावन हे शब्द कित्याक घातला तुमच्या माध्यमांतल्यान. इज द फॅक्ट. काले हांवें हेचेर सांगला. आनी तशें जर जालें जर न्हू जाल्यार सेक्रेटरीन पंचायतीन काम करप इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ह्या दिल्ली खातीर. म्हटलें तेंच्यांनी म्हटलां की काल तुम बाहर आओ हम तुमको ठोक देंगे. त्या खातीर तांकां कमीत ते 6-7 महिने भितूर रावन फुडें कळपाक जाय की असले बारीक सुद्दां आमकां 6-7 महिने भायर येवच्या पयलीं भितूर रावचें पडटा. हे जर मॅटर अशें सोडलें तांकां बेल मेळ्ळी जावं कितें जालें फुडें प्रत्येक काय जायना. व्हडले कितें 2 दीस गेले सुटले अशें जावंक जायना. कळवणी करपाक जाय की आतां जे पळय पयलीं जे स्टाफाचें म्हटलें स्टाफ जो आसा एक जी पंचायत आसा थंय 1 क्लार्क आनी 1 पिवन आसा 7 एजी 9 एजी 2 क्लार्क 1 पिवन आसा 3 एजी सेम आसा. आज प्रॉब्लम कितें आसा स्टाफ म्हणटा तो पावना. 1994 पॅटर्न आमी फॉलो करता स्टाफींग पॅटर्न तो इमिजिएटली चेंज जावपाक जाय. आनी हें आमी ऑलरेडी हायर ऑथॉरिटीक कळयले कडेन आसा. आमकां इमिजिएटली गव्हर्मेंटान स्टाफ दिवचो ही आमची मागणी आसा. नाजाल्यार जे आतां एप्रेंटीस घेतात ते तरी पंचायतीक एक दिवचो 1 किंवा 2. कित्याक 1 क्लार्क इनवर्ड करतलो आउटवर्ड करतलो काय कितें करतलो काय तो हे बाकीचे पळयतलो स्टाफ. हो प्रॉब्लम आसा. वेरेज अदर डिपार्टमेंट जी स्टाफ आसा BDO ऑफिस हांगा थंय 3 क्लार्क 4 क्लार्क 3 पिवन अशें आसा सगळे कडेन. आनी बाकी कडेन जे खंय ना थंय ग्रामसेवक आसा जे ते बाकीचें काम करता. मग तेंचें सगळें मॅनेज जावन वता. पंचायतीचें तशें जायना. आतां एक विनंती आसा की म्हाजी एक CMाक आनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की चीफ मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर आमची डायरेक्टर आणि असोसिएशन म्हळ्यार जे कोण सेक्रेटरी आसा आमी फक्त रिप्रेझेंट करता. असोसिएशना कडेन एक मिटींग करची. आमी 18 पॉयंट डायरेक्टराक दिले आमची ग्रीवन्सीस कितें आमी डे टू डे लायफान फेस करता ती एक मिटींग घेवन ती सगळे प्रॉब्लम आसा ते रिजॉल्व करचे.